बळका जेजुताई मोगाळ भाऊन आणि बहिणीनो, तुमचो संतोष भरपूर जावं. सोम्याची ही आशा आमच्या जिवितांत खंडीत जावन पंथाक पावचे. आमी हर एकली ही पंथाक पावचे म्हूण आशेता. थोडो वेळ आयच्या ह्या नियाळांत वांटो घेवंक प्रयत्न करया. एक हुंदीर आसुल्लो आनी तो सदांच त्या कुजनांदत आसतालो. तिने रांदिल्लें आनी कितें जेवणाक तावन टेबलार तावन सकयल पडुल्लें धांवन वचून खाण घेवन धांवतलो. तो खातालो, ताच्या कुटुंबाकी भुरग्यांकी व्हरतालो. आनी अशें आसतना भुरगीं आयस्क्रीम जाय, आमकां तें आयस्क्रीम जाय, हें आयस्क्रीम जाय म्हणून घरा सांगचें. आनी आयस्क्रीम कितलें बरें, कितलें रूच आसलें. लास्ट टायम आमी आयस्क्रीम केल्लें, थंय आयस्क्रीम केल्लें, कितलें बरें आसलें म्हणून तांणी सांगचें. ह्या उंदराक भारी आशा जाली, हांवें आयस्क्रीम खायचें. घरा वचून पिलां लागीं सांगूंक लागलो, फाल्यां आयस्क्रीम हाडटा म्हणून सांगलां. आमी हें आयस्क्रीम तुमकां हाडटा, भारी बरें आसा गे तशें अशें म्हणून. पिलांकी बारी खुशी. आयस्क्रीम हाडलें, व्हडल्या बॉक्सांत हाडलें. तें उदक जावंक नजो, लिक्वीड जावंक नजो म्हणून ताका बायल्यान पेपरांनी परत गुटलां आयिल्लें. आनी ती जेवणाक आमसोरान म्हणून आयस्क्रीमांनी परत व्हरतना तें पेपरांनी परत काडलें, काडून तें उडयलें आनी ती गेली. हें जेवण जावनूच आसा का, उंदरां राखून राखून पुरो जालें. कितलो वेळ राखचें. आनी तितलें जातना हांगा आसलें पेपर पुरमळ खावन घेतना बरो पुरमळ आसा. हेंच आयस्क्रीम म्हणालो, खान केलो धांवलो. ताच्या गुडाक वचून धांवलो आनी पिलांक व्हरून दितना पिलांनी पुरमळ पळयलो. अरे कांय ना, हें पेपर, हें आमी कितले फावटी साबण पळयलां, हाका तूं आयस्क्रीम म्हणून सांगताय. उंदराक भारी निराशा जाली. अरे इतले पुरो सांगून आसली. भाऊन आनी भयणीनो, जायते फावटी ह्या उंदराची गत, ह्या उंदराच्या पिलांची गत आमची जाता. आमी हरी एकली संतोष सोदता, पूण जो कितें संतोष आमचे हक्क जेजून जोडून दवरला, तो संतोष ताचें प्लास्टीक, ताचें कवर मात्र आमकां मेळटा. आनी हें सगळें जेजून दिल्लें, हें सगळें देवान आमकां दिवचें गी म्हणून आमी शीन उसारता, बेजार पावता. खंय गी कितें गी अडखळ आसा देवान दिवचो हो संतोष भोगूंक. थोडो वेळ आमी नियाळ करतना भाऊन आनी भयणीनो, कुर्साचो सांजो हांव आमच्या कार्मेलीत वडदींत नवीकरण हाडलेलो तसलो आपल्या एसेंट ऑफ माउंट कार्मेल, कार्मेल दोंगराचे सडाप, त्या पुस्तकांत म्हळ्यार कार्मेल दोंगराक कशें चडचें म्हणून न्ही, बगार देवा सरशी एकवट कसो जोडचो गी म्हणून तो आपल्या पुस्तकांत शिकयता. आनी त्या 3ऱ्या पुस्तकांत ताच्या 16व्या अध्यायात 40 आनी 5 अध्याय म्हणसर ह्या संतोषा विशयान तो शिकयता. हो संतोष कितें गी म्हणून तो आमकां सांगता. तो म्हणटा आमच्या लागीं 4 भोगणां आसात. एक संतोष, दुसरे अत्रेग या होप भरवोसो तो संतोष जोडूंक, आनी तिसरें तो संतोष मेळना तितल्या वेळार जावंचो तसली बेजाराय, आनी चवथें संतोष मेळूंकूच मेळना जाल्यार जावचें येवचें तसलें भें, म्हाका कांय दिसांनी मेळना म्हणून जावचें तसलें भें, ह्या विशयान तो विवरीत आनी प्रत्येक जावन ह्या संतोशा विशयान. आनी तो म्हणटा संतोशाक 100 मुळां आसात. संतोष 100 मुळां तावन येता. पयलें मूळ नॅचरल, टेम्परल गुड्स म्हणजे भायल्या संगतींत हांव सांगपूर आमच्या ग्रेस्तकायेत हांव आमी जोडच्या आस्तेत हांव पयशांत हांव आमकां मेळच्या स्थानमानांत हांव आमकां मेळच्या जीवन संगती भुरग्यांत हांव ह्या संगतींत हांव येवचो संतोष मेळना गे, मेळना गे, मेळटा न्ही गे. आमी गळटना आमकां पयशे मेळटना, आमचे कितें बँक बॅलन्स वाडटना आनी कितें संतोष मेळटा. भुरगें जल्मतना जेजू आईच्या वांजेलान म्हणलो एक आवय कितली दूख आसल्यार तें भुरगें जाल्ल्यान तें सगळी दूख विसरता, संतोष मेळटा. पयलो व्हेरी गुड. दुसरें नॅचरल गुड्स, सैमीक म्हणजे आमच्या त्राणा वरवीं आमकां बरी भलायकी आसतना संतोष भोगता. पिडा आसल्या जाल्यार न्ही, बरी भलायकी आसतना, बरें तरणाटपण आसतना
सुडसुडाय आसतना कुडीन कितेंय करूंक तांगतना सोबाय आसतना बरें उलोवंक जाताना बरी चिंची सकत आसतना संतोष भोगता. संतोषाचें आनी एक मूळ. तिसरें मूळ आमच्या इंद्रियांत हांव येवचें आसलें. संतोषाचें इंद्रिया म्हळ्यार आमकां 5 इंद्रिया आसात. भायल्या संगतींची टेस्ट दिवचें. जीब, दोळे, कान, कात आनी तशेंच आमचें नाक पुरमोळ दिवचें आसलें. हाचेर हांव सोबीत संगती पळयतना बरें बरें रुचीक जेवतना जायना गे संतोष? जायना गे? जाता. हाचेर हांव संतोष मेळटा. आनी चवथें मूळ आसा. चवथें मूळ मॉरल गुड्स, ह्या नैतिकता. तुजें थंय बरें शेगूण वाडोवन येताना, ह्या तुज्या भुरग्यांक थंय बरें शेगूण वाडोवन येताना हेरांनी सांगतना वचवियेत बरो व्यक्ती, बरेंपण आसा. हेरांक बरें करतना, गरजेवंतांक पावतना, कोणी कश्ट नासलेल्या मनशाक इल्लो आदार दिताना संतोष भोगता. बघना गे? खंय जावन भोगता. आनी 5वें मूळ आसा सुपर नॅचरल गुड्स, म्हणजे दैवीक आशिर्वादां आमकां मेळटना आनी आमच्या मुखांतर हेरांक मेळटना. जावं पुरो त्या व्यक्तीक गूण करचें एक देणें देव दिता, अजापां करचें देणें दिता, प्रवाद करचें देणें दिता, या आनी कितें दैवीक देणी मनशाक दिता. तेन्ना संतोष भोगता. आनी 6वें देणें आसा तें ह्या सर्व देण्यांच्या की उत्तीम श्रेष्ठ देणें म्हणटा. आनी तें देणें जावन आसा जेन्ना तुजी मोत आनी काळीज, तुजो आत्मो, तुजें सर्वस्व देवा थंय उबारूंक साध्य जाताना. खंयच्या संगती मुखांतर बरें म्युजीक जावन आसूंक पुरो, बरी लितुर्जी जावन आसूंक पुरो, आनी बरो हावो, बरी प्रकृती सीन, हे असलें कसलेंय आसतना बरो सर्माव आयकतना केन्ना ह्यो भायल्यो सगळ्यो संगती सोड न्हू, तुजें काळीज आनी मोत देवा थंय उबारूंक तुका साध्य जाताना जावंचो जातलो संतोष. तो संतोष तो देवान डायरेक्ट जावन मनशाक दिवचो. जेन्ना देव मनशा लागीं कम्युनिकेट करता तो येवचो. भाऊनो आनी भयणीनो, पयले त्या 3 संतोषाची मुळां, 4 या 5 म्हणुयात, पयलीं 5 मुळां ती परमनंट न्हय. जेवल्या उपरांत थोड्या तेंपान वेळा उपरांत भूक लागता. कोणय बरें म्हणून तुका एप्रिशिएट केल्या उपरांत आनी थोड्या तेंपा उपरांत आनी कोण तुजे पांय ओडतलो, बरी भलायकी आसतना आनी थोड्या तेंपा उपरांत तुका पिडा शिरा येताली. परमनंट कन्शन्स ना. हो संतोष जाय, पूण जर ह्या संतोषाक तूं विकताय, आज संवसार नव्यो 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 वाटो सोदून काडून आसा. खंय संतोष जोडचो, खंयच्या रितीन आमचें जिवीत संतोषान खर्चूंचें की म्हणून नवी नवी आविश्कारां करता. पूण आमी आदी आसल्याच्या की चड संतोषान आसा म्हणून आमी सांगूंक शकता की भौशा ना. देखून असलो संतोष पाड न्हय, पूण ह्या संतोषाक एक लिमीट आसा. आनी हो संतोष आमकां सवकास 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 ह्याच रितीन तुवें तुजें जिवीत सारिजें म्हणून ताच्या दावल्यांनी भरता. देखून तो संतोष डिमिनिशिंग रिटर्न्स म्हणटा आमी इकॉनॉमिक्सांत. आज आयस्क्रीम खाताना पयले फावटी आयस्क्रीम खाताना मेळचो संतोष 10-15 फावटी खेळ्ळ्या तेन्ना मेळना. सवकास सवकास उणो जाता. आज तुका एकल्यान एप्रिशिएट करतना या फर्स्ट प्लेस येताना या विन्न जाताना तुका मेळचो संतोष कंटिन्युअस जावन विन्न जावन तसाय मेळना. उणो 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 जाता. आज पयले फावटी तुका सांबाळ मेळटना जावचो संतोष वर्स जाल्या उपरांत 10 वर्सां जाल्या उपरांत तुका येंत ना. कालें म्हटलें कालें म्हाका मेळचो तो सवयेचें जाता. ह्या संतोशान सवयेचें जाता. देखून भाऊन आनी भयणीनो, आज आमी धार्मिकां खातीर मागता म्हणून आमी सांगलें. धार्मिकां आमी जायते फावटी चिंतूंक पुरो, तांणी सगळें सडलां, तांकां बेजार हें पुरो यो पुरो संतोष ना. वय 3 आंगवण्यो ती घेतात. हांव एक धार्मीक दुबळीकायाची, निश्कळपणाची आनी विधेयपणाची आंगवण घेता. हांव हे संवसारी संगती पाड म्हणल्या खातीर न्हय, पाड म्हणल्या खातीर बिलकूल न्हय. विधेयपणाची आंगवण म्हाका कांय चिंतूंक जायना, म्हाका म्हजो निर्धार करूंक जायना म्हणल्या खातीर न्हय. ह्या आमी चिंतचें पाड म्हणल्या खातीर न्हय. ह्या ग्रेस्तकाय पाड म्हणल्या खातीर आमी दुर्बळकायची आंगवण काण घेवची न्हय. ह्या काजारी जिवीत पाड म्हणल्या खातीर निश्कळपणाची आंगवण घेवची न्हय. ह्यो संगती म्हाका एक स्टेपिंग स्टोन, म्हाका देवा सरशी वचूंक एक वाट. देखून म्हाका मेन जावन दैवीक संतोष जायचे म्हणल्या खातीर ह्या संगतीच्या एक चूर वयरेचें.
देखून आज धार्मिकां खातीर आमी मागोवंक फावो कित्याक थोडे फावटी ह्यो आंगवण्योंत शाश्वत ह्यो आंगवण्योंत एंड म्हूण चिंता. ह्यो आंगवण्यो एंड न्हय. ह्या आंगवण्या खातीर आमी जल्मल्ले न्हय. ह्या आंगवण्या खातीर जेजू क्रिस्तान एका धार्मिकाक आपयल्लें न्हय. जेजू क्रिस्तान एका धार्मिकाक आपयल्लें आपणा थंय एकवट जोडच्याक आनी आपले शिस लागीं आसच्याक, आपल्या काळजांतय आसच्याक आनी हो मोग हेरांक दिवच्याक. जर ह्यो सकड आंगवण्यो करन जर एक धार्मीक जेजूच्या काळजाच्या लागीं आनी तसो संतोष भोगूंक सकना तर जाल्यार तो एक जैलांत असल्या व्यक्ती बरी निराश आनी बेजाराय असो व्यक्ती जावंक पावता. आनी ह्या खातीर आज आमी धार्मिकां खातीर मागोवंक फावो कित्याक जायते ह्या आपोवणें समजोवंक नात. निसरोण आसाव आमी. देखून आमच्या धार्मीक भाव भयणी पासत मागोवंक आसा आनी त्या मुखांतर तांकां इल्लो सपोर्ट करन न्ही मात्र तांणी त्या देवाचो दैवीक अनुभव जोडीचे आमकांय तांणी जोडूंक शिकयचे म्हणल्या खातीर आज आमी तांच्या पासत मागता. भाऊ न्ही भयणीनो, देव जावन आसा संपूर्ण संतोष. गॉड इज ब्लिस. देवाचें आनी एक नांव तो संतोष म्हणून संगीत सच्चिदानंद. आनी तो संतोष आमच्या संगीत वांटून घेवंक कशें येता. पवित्र आत्मो आम्हा सुमेस्तांक ह्या संतोशाच्या देण्यान बरोवंक कशें येता. पूण थोडे फावटी समस्या जातात. चिंतया आमी बुफे सिस्टम आसा, जेवण आसा, तदोशीत जेवण आसा. प्लेटकान गेले पयले पळयतना इडल्यो आसात, कुंकडाचें मांस आसा, बोकड्याचें मांस आसा. कान गेले आणकी मुखार येता, आणकी मुखार येता आणकी मस्त मस्त बरें बरें रुचीचें परमळाचें आसा. प्लेटींत जागो ना. च्या हें इतलें खालें कान गेले. 2 इडल्यो काणयचे बदला एकच काण घेता आसलो. आतां फाटीं घालूंक की न्ही. प्लेटीन ती जागो ना, मागीर पोटान जागोय ना. समस्या जावं सोय हांगा समस्या जावं. संवसारी संतोष सड्ड रोंबलो तर जाल्यार दैवीक संतोष घेवंक जागो मेळना. दैवीक संगती विशयांत पुरसोत पावना. मोत आटोवंक जायना. थोडो वेळ पवित्र पुस्तक नियाळ्या म्हणून सांगल्यार न्ही देता, डिस्ट्रॅक्शन जाता आनी खंय मोत वेता, थंय जावता हांगा जावता, त्यान तूं आंतू मेतेर जाता. थोडो वेळ वचून रेतीर आयकुया, थोडो वेळ हांव पवित्र पुस्तक वाचता, थोडो वेळ हांव मौनपणे जेजू संगी करचें जायना. कित्याक ह्यो संवसारी संगती सडन सड स्थान आक्रमण करतात. ह्या खातीर जावन आसा दंडवण. दंडवणे म्हणजे देवा खुशी जाता म्हणल्या खातीर न्ही. दंडवणे म्हणजे आमकां फ्रीडम मेळटा ह्या संगतीत जावन आनी देवाक संपूर्ण जावन वेंगूंक साध्य जाता. संतोशाचें मूळ आमकां घेवंक साध्य जाता. भाऊ न्ही भयणीनो, आखेर करच्या पयलें चिंतया म्हज्या लागीं एक मग्ग आसा. मग्ग म्हळ्यार कळ्ळें. तातूंत उदक आसा आनी तें उदक म्हज्या सगळ्या कुडीक पावचें तर जाल्यार हांवें कितें करीचें. एक मग्ग आसा, काय एक अर्द लिटर तान 3/4 लिटर 1 लिटर म्हणसर उदक आसा. तें सगळें उदक म्हज्या कुडीक पावचें जाल्यार हांवें कितें करीचें. पांयांक कोतीचें. माथ्याक वतल्यार सकाळ तें देवण सगळ्या कुडीक येता. सकाळ वतलें जाल्यार माथ्याक वतीचें, पांयांक वतलें न्ही. दैवीक संतोष तो देवान दिवचो संतोष तो वतलो जाल्यार उरल्या आमच्या सगळ्या आमच्या मोतीक आमच्या कुडीक सगळ्यान सुशेग मेळटा. पिडाशिरा आसल्यार सोसूंक त्राण मेळटा. सोलवणी आसल्यार जिवितांत एक उर्बा मेळटा. हेरांनी कंडेम केल्यार क्रिटिसायज केल्यार जेजू खातीर जियोंक धैर्य मेळटा, सकत मेळटा. हें उदक पांयांक उंचे नाका, माथ्याक वतया. संतोष त्या देवातान येवचो आनी तो देव आमचे संगी तो संतोष वांटून घेवंक कशें येता. तसो संतोष बरीत देव मनशा रुपी आयिल्लो परत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार येता. आमच्या दोळ्यांक आनी जिबेक पाती येवचें न्ही. हांगा आमच्या भावार्थाक पाती येवचें आनी तो आमचेच थंय येवन नीज जावन आमच्या जिविताक एक अर्थ दिवंक शकता. तर येवकरिस्तान दिवचो जेजू आमकां सुमेस्तांक आमच्या जिविताचो नीज खरो उद्देश आमकां समजूंक तो जावन आसा आमच्या संतोशाचें उगम म्हणून आमकां समजोवं आनी ह्या मुखांतर आमचें जिवीत चड आनी चड संतोश बरी जातालें. हेरांच्या जिवितांत ती बरेंपण हाडचें आसलें, संतोश हाडचें आसली. हातेरां आमी जावंक पावतले. हांव हें बेसांव सुमेस्तांक फावो जावं. आमेन.